Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. काँग्रेस मोगोचे आमदार अपात्रतेचे इश्यू हायकोर्टान बरोच सिरियस घेतला। शुक्रारा सुनावणी जाली। मोगोच्या आदोगादान बाबू आजगावकर आणि दीपक पावसकाराक अपात्र करचे म्हूण आर्ग्युमेंट घाले। पक्षान विलीन जावपाचे थारायल्यारूच आणि 2/3 आमदार ताका तयार असल्यारूच पक्षाचे विलीनीकरण जावंक शकता। 2/3 आमदार सरळ वचून तांच्या पक्षाची मान्यता नासतना तो पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन करूंक शकना। हे केशीत सभापतीन ताचे कर्तव्य सारखे केले ना। मोगो बीजेपीत विलीन जावंक तयार आसा काय ना तो मुद्दो तपासलोच ना। सभापतीन बेकायदेशीर पद्धतीन मोगोच्या आमदारांक बीजेपीत वचूंक परवानगी दिली। 10वें परिशिष्ट हो लोकशाही राखूंक तयार केल्लो नैतिकतेविशीं नेम तो नेम मोडला। सभापतीचो आदोगाद एजी देविदास पांगमान दावो केलो तो असो। पक्षाची मान्यताय असल्यारूच 2/3 आमदारांचे संमतीन विलीनीकरण जावंक शकता हो याचिकादाराचो दावो सारको न्ही। 2/3 आमदार तांचो पक्ष दुसऱ्या पक्षांत विलीन करूंक शकतात। सभापतीन निकाल दिवंक कळाव केलो म्हूण आरोप जाता तो चुकीचो। अरिश्टाक लागून हे केशीचो कितलोसोच वेळ फुकट गेलो। मोगो आणि सभापतीचो आर्ग्युमेंट सोंपल्या उपरांत प्रतिवादी आमदारांच्या आदोगादांनी आर्ग्युमेंट घालूंक सुरवात केली। बुधवारचे सुनावणेत मोगोच्या पक्ष बदलो आमदारांचो आर्ग्युमेंट चालू उरतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।